भारतीय जनता पक्षान शेनवारा लोकसभा वेंचणुके खातीर 195 उमेदवारांची पयली यादी जाहीर केल्या। तातूंत श्रीपाद नायक हांच्या नांवांचो आस्पाव आसा। उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद नायक लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार म्हूण जाहीर जाल्यात। दुसऱ्या यादीत भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कोण आसतलो हें स्पश्ट जातलें। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांकां भाजपान सतत 6वे फावटी उमेदवारी जाहीर केल्या। ह्या फावट लोकसभा वेंचणूक आपूण 1 लाखापेक्षा चड मतांनी जिखतलो। 2014तलो 1.5 लाख मताधिकांचो विक्रम मोडटलो म्हूण विश्वास नायक हांणी उमेदवारी जाहीर जाल्या उपरांत उक्तायला। गोंयांत भाजपाचें कमळ रुजोवपाक नायक हांचें व्हड योगदान आसा। पक्षान 1999 वर्सा पयल्याच फावट नायक हांकां लोकसभेची तिकेट दिल्ली। त्या उपरांत 5य वेंचणुकांक पक्षान तांकांच संदी दिल्या। फाटलीं 25 वर्सां श्रीपाद नायक उत्तर गोंयचे खासदार आसा। 2014 सालांत ते 1 लाखापेक्षा अदीक मतांनी निवडून आयिल्ले। तेन्ना मोदी सरकारान तांचे कडेन पयलेच फावट सुरू केल्ल्या आयुष मंत्रालयाचो स्वतंत्र कारभार दिल्लो। तेन्नाच्यान नायक हे केंद्रांत मंत्रीपदार आसा। मजगतीं परत एक फावट आपल्याक संद दिल्ले खातीर श्रीपाद नायक हांच्यांनी प्रधानमंत्र्याचे उपकार आटयल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।